राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 150 वर्सां पुराय करता। राष्ट्रीय गीत बरयल्ल्या बंकिमचंद्र चटर्जीचो उगडास करून गोंयभर भौशीक गायनां जालीं। वंदे मातरम ह्या गिताक 150 वर्सां पुराय जाता आनी त्या निमित्तांत आमी सगळे जाण ह्या हांगासर वंदे मातरम हे गीत गावपा खातीर जमिल्ले। पुराय देशभर आज एकाच वेळार हे गीत सगळे कडेन सुरू जालें की बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हांच्यानी 150 वर्सां पयलीं हे गीत बरयलें आनी हे गीत म्हटल्याच आमच्या देशाचो हार्टबीट आशिल्लो। सर्व धर्म समभाव सगळ्याक एकीकडे हाडपाचे आमच्या भारत देशाचे म्हणजे विविधतेन एकता जर अखंडता जर निर्माण करतले आसत जाल्यार ह्या गितांतल्यान ती निर्माण जाता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। तिच्या बाबतीतूय बी म्हणजे तांकां ऑलरेडी भितर उडयल्या ताच्या खातीर ताजे लास्ट म्हणजे कॉज कितें हाज्या पर्यंतूय बी म्हणजे ताजे बाकी सगळे ओनर आनी ताका सगळ्यांक आफून ताची पुराय इन्क्वायरी जी ही जातली। इवन जर तुमचे नमस्कार मोर्जी जे केसाच्या संदर्भात आमकां सध्या अपडेट मेळटा। अपडेट अशें आसा की 3 जाणांक पुलिसान अरेस्ट केल्ले आसा। तातूंत लोकेश पटस्वामी, सुपरवायझर रोहित कुमार प्रजापती आनी विजी सुपान हे 3 जाणांक सध्या अरेस्ट करपाक आयल्या आनी काल सांजे स्थानिक आमदार जीत आरोलकर हांच्यांनी त्या घरा ज्या उमाकांत खोत हांच्या घरा विजीट केल्या आनी तांकां आश्वासनां दिल्या हांगा कोणाची दादागिरी चलची ना। जर कोण हांगा अशें करतात जाल्यार तांचेर कारवाय जातली आनी हेची सखोल कारवाय जातली आनी उमाकांत खोत हांच्या फॅमिलीक न्याय मेळून दितले अशें तांच्यांनी आश्वासन दिल्लें आसा। सोशल एक्टिविस्ट आनी हेर जे पक्ष आसात तांचे अपोजिशन पक्ष हांचे जे लिडर आसात पोलीस स्टेशनार येवन तांच्यांनी डिमांड केल्या की बेगिनात बेगीन जे आरोपी आसात तांकां ताब्यात घेवचे आनी तांचेर कारवाय जावची अशें मागणी केल्लेली आसात। पुलिसांनी सांगलेल्या प्रमाणे आमकां एफआयआर कॉपी मेळिल्ली आहा आनी हांव सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा हे गांवांतले 3 जाण एक्टिव्हिस्ट आसले जे तांकां अरेस्ट केल्ले आहा। सो आमी बॉडी घेता। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी। थोडोसो जर नियाळ घेत जाल्यार हे इन्सिडन्सीस कित्या खातीर जाता आसत आमकां सगळ्यांक खबर आहा। म्हणजे चोरी आनी इलिगेलिटीज ज्यो आसा पळय न्ही ह्याच इन्सिडन्सा खातीर आमकां हे मायग्रंट्स अशा पद्दतीन मॅक्झिमम हातूंत इनवॉल्व जाल्ल्या सारकें दिसता। तर ते आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन इज मस्ट म्हटलां। आपल्या भागात आपल्या घरात आपल्या सायडीक जो कोण मनीस रावता त्या प्रत्येकान ताका घर दिवच्या पयलीं टेनंट व्हेरिफिकेशन करप। ट्रॅकार आसा ताकाय धरतले आनी ती कित्या खातीर जाल्या पळय न्हू हें लोकांच्या लक्षांत रोखडें येतलें। ब्रेस्तारा साळगांव डबल मर्डर जाला। नागवाचो रिचर्ड डिमेलो आणि अभिषेक गुप्ताचो गळो कापून खून जाला म्हणून माहिती मेळटा। अभिषेक खंय रिचर्डा कडेन कामाक आशिल्लो, साळगांव भाड्यान रावतालो। अभिषेक भाड्यान रावतालो त्याच घरांत दोगांची कूड सापडल्या। घरधनियाच्या चल्याचेर दुबाव। रिचर्ड टीएमसीचो फुडारी ट्राजन डिमेलोचो भाव। पुलिस तपास चल्ला। यार 2 लोगों की बॉडी मिली है। हाँ। एक ही आदमी ने शायद मारा है तो उसके बारे में लीड्स हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। मल्टीपल टीम्स हमारी काम कर रही हैं। अच्छा, लीड्स हैं हमारे। सर वो स्कूटर किस लेके गया है उसका ओनर का? हाँ, वो आइडेंटिफाई हुआ है सर स्कूटर कहाँ पे है? अभी बाकी मैं इस पर नहीं बता, लेकिन ट्रैक हुआ है। मर्डर उनके कहाँ के रहने वाले सर? मैंने डाला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। राज्यात नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट हो इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमी नोटिफाय केला। दॅट इज ऑलवेज दर 3 म्हयन्या खातीर आसता। वेरियस इन्सिडन्सीस म्हणजे जे आमी पळयता की मडगांवांत जाल्ली गन फायर आसतले, पेडण्यान जाल्ले गन फायर आसतले, अशा पद्दतीचे इन्सिडन्स जेन्ना जावपाक लागता तेन्ना एज अ DGP टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट फॉर द पब्लीक सेफ्टी आमी नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट हो इम्प्लिमेंट करता। हो कोणाक लावप आनी खंयच्या इन्सिडन्साक लावप हे पुलीस डिसायड करता। ओके, ताज्या खातीर देर इज अ फूल फ्रीडम for my police department. In view of the recent incidents of gang wars
and organized crimes in both North and South Goa districts, and accepting the recommendation of the Goa police, the state government has invoked the National Security Act and notified its enforcement for 3 months. The NSA empowers the police and district magistrates to keep history cheaters and habitual offenders in preventive custody for up to 1 year without trial if the authorities believe that the individual poses a threat to the nation, the state, society, or the public by engaging in crimes, rioting, or creating a public nuisance. The government has also constituted a 3-member advisory board headed by the retired High Court Judge Justice Utkarsh Vakre. Under the NSA, the police and district administration are authorized to detain individuals. However, they must inform the central government about the detention order within 1 week of the arrest. The police are then required to submit a report to the advisory board within 3 weeks of arrest, and the board must determine within 7 weeks whether the detention was justified and should continue. As the NSA has been invoked based on the recommendation of the Goa police, it is expected that individuals posing a threat to the nation or public security may soon be detained under the Act. However, the Goa police must take lessons from the past, as in February 2013, alleged gangster Genito Cardozo was detained under NSA, but his detention was later declared illegal by the High Court for non-compliance of the due procedure. Mukesh Kumar for Prudent. 2009 शिरदोना जाल्ल्या खुनाचे केसींत हायकोर्टान झॅनिटो कार्दोजोक 3 वर्सांची बंदखण फरमायल्ली. ते उपरांत हायकोर्टाचे अर्देक आव्हान दिवंक झॅनिटो सुप्रीम कोर्टात ताका अंतरीम थाकाय मेळ्ळ्या. झॅनिटो कार्दोजोची ख्यास्त हायकोर्टान कायम दवरिल्ली ती सुप्रीम कोर्टान स्थगीत केल्या. Just before the end of the deadline of 10th November set by the High Court for Genito Cardozo to surrender before the concerned district and sessions court in the Sridham culpable homicide not amounting to murder case, the Supreme Court has stayed the order of the High Court upholding the verdict of the trial court convicting Genito Cardozo, and the Supreme Court has further suspended the sentence of 3 years imprisonment. The Supreme Court has further issued notice to Goa government in this case over the SLP filed by Genito Cardozo. Genito Cardozo was represented by Senior Advocate Mukul Rohatgi, Senior Advocate Atmaram Nadkarni, and Advocate Michael Nazareth before the Supreme Court on Thursday. The relief granted to the Genito Cardozo in Sridham culpable homicide not amounting to murder case will also help Genito in the Rama Kankonkar attempt to murder case, as he is due to file the bail application before the High Court in the matter. Taking note of the High Court's order upholding the conviction of Genito Cardozo in Sridham case, the North Goa District and Sessions Court had dismissed the bail application of Genito Cardozo in Rama Kankonkar attempt to murder case. Mukesh Kumar for Prudent. Conversation between the Deputy Collector आणि Executive Engineer of Electricity Department हांचो एक ऑडिओ व्हायरल जाला. स्पष्ट कळून येता की डेप्युटी कलेक्टर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरचेर प्रेशर घालता. जो इन्चार्ज ऑफ थिवी सबस्टेशन 228 kVA ची जे सबस्टेशन हा, जे पुराय नॉर्थ गोवान जी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय जाता त्या सबस्टेशनाच्या एक पुलीस धाडून ह्या लोकांनी उबारलो. जे BLO वचून फॉर्मां कलेक्ट करता तांचे सुपरविजन करपाचें काम ह्या ऑफिसराचें. आता मी कलेक्टराक जेन्ना वचून विचारलें खंयच्या कायद्या अनुसार ताणें ताका उबारलो, पीपल्स एक्ट आपूण म्हणतो ताका प्रोविजना अंडर उबारलो. ऑन ड्युटी आसतना कित्याक उबारलो? अरे ह्या प्रमोद सावंताचें सरकार आज लॉ अँड ऑर्डर टोटल कोलॅप्स जाला. सो वी हॅव डिमांडेड की जे ऑफिसर एसेन्शियल सर्व्हिसाचेर जे आहा गॅजेटेड ऑफिसर तांकां रिलीव कर इमिजिएटली. वेर इज द पॉवर मिनिस्टर? हाचेर अभ्यास कर, दोळे उगडे कर, ड्रॉप्स बिप्स घाल दोळ्यान. ऑन ड्युटी आसतले प्रमोद सावंत उबारून व्हरता, वच आनी विचार प्रमोद सावंताक तुजे कडेन कापास दादा आल्या जाल्यार आमी येता तुजे बरोबर. पयलीं म्हणजे गोंय मिर्जापूर जाला, तातूंत आज पुलीस अशे तरेचे एक गव्हर्मेंट सर्वंटाक वायल ऑन ड्युटी रिस्किंग द एंटायर सबस्टेशन जेन्ना ताका रिलीव करना
अशा वेळार ताका उबारून व्हरप, कायदो आनी सुवेवस्था जी आमी म्हणटा हे सगळे आज डिक्टेटोरियल मॅनरान वागपाक लागल्या. मजगती प्रकरणाचेर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयलो. एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरान स्वताच जावन हे सगळें सांगलां, डेप्युटी कलेक्टर आसून किंवा कलेक्टर आसून, ते तांणी दुसरो मनीस थंय घेवपाक जाय आशिल्लो, ते तांणी करूं ना. ही एक चूक जाली. दुसरी गोश्ट, ताणें जबाबदारीन दुसरे मनशांक थंय आपोवपाक जाय आशिल्लो तांच्या जाग्यार, ही दुसरी चूक. आनी तिसरी चूक, अशो गव्हर्मेंट ऑफिसरा आनी तोय बी गॅझेटेड गव्हर्मेंट ऑफिसरा जर थंयच्यान व्हरतलो जाल्यार ताणें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याचें परमिशन तांकां जाय. एक सिरियस इश्यू आसा तो, पूण दोनूय वटेन आमकां पळोवचें पडटा. जुवारी एग्रो कंपनीची जमीन विक्री सगळ्यात व्हडले स्कॅम म्हूण विधानसभेत बोवाळ जाल्लो. दिल्ले सनदी परत घेता म्हूण मुख्यमंत्र्यान उतरूय दिल्ले. ते उपरांत विशय थंड जाल्लो. मात आनीक 1.5 लाख स्क्वेअर मीटर जागो खंय कन्वर्ट जाला. आता पळयलें जाल्यार काल 1,54,000 स्क्वेअर मीटर जमीन परती टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान कन्वर्ट केल्या. हाचो अर्थ कितें? अश्युरन्सां तुमी दितात, पूण दुसरे सायडीन तुमी कुडके 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 करून ती जमीन कन्वर्ट करीत आहा. आनी सगळ्यान व्हडलें स्कॅम, व्हडलो घोटाळो जमनीचो, लँड स्कॅम जुवारीचे चालूच आहा. आनी आमी ओग्गी रावपाचे, हें सरकाराचें एक्सपेक्टेशन. आनी मागीर कितें तरी डायवर्ट करपाक हो इश्यू तो इश्यू हाडप. बेजिकली ही जी जमीन ही गोंयच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळपा खातीर, इंडस्ट्रियलायझेशन जावचें म्हणून भाऊसाहेब बांदोडकरान जमीन जी बिल्लाक दिली, ती 4 आण्याची जमीन आज 1,15,000 स्क्वेअर मिटरांक थंय फ्लॅट विकूंक लागले. सो खंय पावले ते पळय. हें सगळ्यान व्हडलें स्कॅम मॉडर्न गोवन हिस्ट्रींत जाय. हें स्कॅम अशें चलचें ना. फाल्यां आमचो जर नवो सरकार आयलो जाल्यार ही जमीन आमी परती गोंयचे जनतेच्या हातान दितले. आनी गोंयच्या तरणाटे पिळगेक एम्प्लॉयमेंट मेळपा खातीर एक एव्हेन्यू जो क्रिएट करूंक जाता, ते खातीर ही जमीन वापरूंक जाय. ही जमीन फक्त रियल इस्टेट करून ओल्ड एज होम करपाचे खातीर न्ही. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत वाडपी गुन्हे आनी कायदो सुवेवस्थेचेर भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान आपली प्रतिक्रिया दिल्या. काँग्रेसीन फाटली 60 वर्सां लायल्या झाडाची फळां सध्या गोंयांत पळोवपाक मेळटा. दामू उलयलो. वो जो गए 60 साल में जहाँ क्या बोया है तो उसका फल, कांग्रेस का फल अभी निकल रहा है. कल बोलते हमारा सरकार तो 2012 में इसी सरकार है, तो ये सिर्फ ये पूरे 10 साल का ही ये नहीं है. जिस तरह से गोवा टूरिस्टिक डेस्टिनेशन होने के कारण यहाँ का फुटफॉल्स बढ़ रहा है. बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के लोग भी आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, और ये सब संभाल कर ले जाने में एक सरकार सक्षम रीत्या ही सब कर रही है. मजगती जिल्हा पंचायत मतदारसंघाचे आरक्षण जाहीर केले उपरांत भाजप उमेदवार जाहीर करतले अशें ताणें सांगलें. सरकाराची प्रक्रिया जी आसा म्हणजे तांचे ज्या वेळाचेर रिजर्वेशनाचे आसतलें, जे इलेक्शन कमिशन, स्टेट इलेक्शन कमिशन आपलो हे रोल तयार करतले, आमचो वार्डाचे रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्वेशन, ताजे नंतर सगळी प्रक्रिया सुरू जाता. बरी गजाल, कारण भारतीय जनता पार्टीचो हांव कॅन्डिडेट म्हणपाक प्रत्येक जाण आतूर आसा. हाजे अर्थ तांकां भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास आसा. कित्याक खूब जाण भारतीय जनता पार्टीची तिकेट सोदतात, तर फक्त भारतीय जनता पार्टीची, दुसरे कित्याक सोदना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुरगांव पालिकेन वट्ट 8,000 स्क्वेअर मीटर जागो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीक लिजार दिल्लो. मात पालिकेक जमनीचे भाडे दिना. कंपनीक कारणां दाखय नोटीस. त्या वेळाचेर आमकां अशें दिसून आयलें की ऑलमोस्ट 8.5 कोटी तांचे कडल्यान आमकां ड्यूज आसा म्हणून. सो विदाउट वेस्टिंग मच टायम वी इशूड देम नोटीस. दॅट वॉज अराउंड 3 months बॅक. सबसिक्वेंटली आमी तांचे कडेन कम्युनिकेशन केलें, तांणी बी थोडे रिस्पॉन्स दिले, बट रिस्पॉन्सीस वर ऑल इररिलेवंट. वी हॅव गिवन देम नोटीस टू दॅट वी वील एनफोर्स द एविक्शन इफ दे डोंट पे देयर ड्यूज. अराउंड 200+ नोटिसा सर्व केलेली आहा. तितून IOC येता आनी थोड्यांक आमी ऑलरेडी सील पासून मारलेली आनी थोड्यांनी पेमेंट येवन केलो पासून.
आम्ही पयलीं सांगलेलें आमकां कोण बिजनेस करता कितें करता आमकां प्रॉब्लेम काय ना, पण एज पर आमचे कितें म्युन्सिपालिटीचे कितें आसा स्टेट लायसन फीज आनी हें तें तुमी भरात। आनी आयओसीचो इश्यू हो लॉंग पेंडींग इश्यू आहा। आमचे 8,000 स्क्वेअर मिटर एरिया तेंच्या कडेन आसा आनी तेंचो हो पेंडींग खूब वर्सांसून आसा। बेगीन तेंच्यान दिवचें कित्याक आमचे 8,000 स्क्वेअर मिटर एरिया ते युटिलायज करता आनी त्याचो 8 कोटी कितें अमावंट आसा। आमी सांगलां आमकां जर तुमकां जर दिवपाक जायना जाल्यार तुमी आमचे वेकंट करा म्हणून। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। आठवडे आनी भागांत दुकानांच्या LED बोर्डाचेर पाकिस्तान जिंदाबाद संदेश ते फाटभुंयेचेर पंचायती एक्शन मोडाचेर सगळे इलेक्ट्रीक बोर्ड काडपाचो कळंगूट पंचायतीचो निर्णय। That property belongs to one Rakesh Das, where they have not even renewed the license. I gone at the site. So the shop बंद आसलें, तो आमच्यो फायली आसल्यो त्यो येयल्यो आमी आनी पळयलें जाल्यार रिन्यू हे बोर्ड आतां सगळ्यांक आमी लायसन्सां दिता आसतना सगळ्यांक नो LED बोर्ड वील बी अलाउड इन दीस फिलींग वीच आनी हांव एक एफिडेविट घेतलो बेस्ट अंडरटेकींग तुजो तर बोर्ड दिश्टी पडत जाल्यार द पंचायत कम एंड रिमूव इट इमिजिएटली. सो वी आर रिमुवींग ऑल द बोर्ड्स एज ऑफ नाव इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. आठवड्याचे शॉप खंय सबलेट पंचायत दिल्ले लायसन फाटी घेता. जो आमी लायसन दिल्लो एक्सायज लायसन ज्या ओनराक तो रिवोक करचो म्हणून आनी कारण तेजें जावन आसा की जेन्ना आमी पलटणी केली आमी जो लायसन आसा पळय तो स्टार्टींग दिल्लो सावयो म्हणून एकट्याक आनी तो तेणी लायसन आपल्या मिसीच्या नांवार ट्रान्सफर केल्लो. पूण आयज पळयत जाल्यार त्या दिसा जो इन्सिडंट जाला थंयसर पळयत जाल्यार तो कोण नॉन गोवन चलयताले सो तो एक जावन आसा ऑफेन्स. सो तो एक मुद्दो जालो आनी जे पळय त्या दिसा घडलें एक म्हाका दिसता तो नॅशनल इशू कहो तो एक्चुली पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणपाक हें स्क्रोलिंग जावपाक. सो तो मुद्दो आमी ते दोनी हें करून आमी बॉडीन डिसिजन घेतलें की तेजो लायसन रिवोक करचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एके वटेन जंय गोंयची रानां कन्स्ट्रक्शन आनी हेर डेव्हलपमेंटाच्या कामांनी उणी जावपाक लागल्यांत थंय रानटी जनावरांचो लोकवेवस्थेन घुसपाची प्रकरणां वाडपाक लागल्या. पेडण्या उजरी वाठारांत बिबट्या वागांचो हल्लो वाडला म्हूण थळावे उलयले. लोकांनी कितें करपाचें आतां आमची आतां ही टोटल 11 नग जालो ह्या 2-2.5 म्हयन्याक 11 नग जालो. आयज आमचो एक गोठो भरतलो आसलो इस्कॉलान ल्हान ल्हान भुरगीं आहा कंपाउंड आहा कंपाउंडांत एक तेंच्यांनी हें बांदल्यात काय टॉयलेट बांदल्या सर आहा इस्कॉलान आसा समज मुतांक गेलो आनी थंयसून जर येवन भुरग्याक खंयच्या घेवन गेलो कोण जबाबदार ताका. बाकी आमच्या घरान नोकरी कोणाक ना आनी हो जर धंदो ना जाल्यार आमी उपाशी मारपाची पाळी आमची. हायटीक एक 3 फूट हायट आसतलो. लेटर सुद्दां केला त्याने पिंजरो घालपाक 2 फावटी तांकां लेटर दिला पूण अजून काय तेंचे हे ना पिंजऱ्याचे कितेंच हे ना. 3 दीस पयलीं बोकडी येयली आनी आतां हे परत आज हे वासरू मारले.